मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाचे हेडलायन्स. मैड्या खोपीर पडले झाड. म्हापसा उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी केली नितळसाण. अजून भिजत पडल्यात पावसा आदली कामां. म्हापसा बाजारातले 45 वर्सां पोरणे बिल्डिंगेचो कोसळ्ळो स्लॅब. कोणाचो बळी गेलो ना, पूण दुचाकी आनी 4 चाकी वाहनांचो चुराडो. मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान बिल्डिंग जाल्या कड्डम. आयएमडीचो फुडले 5 दीस ऑरेंज अलर्ट. 11 तारखे मेरेन घोग्यांनी पडटलो पावस. पावसाक वारो आनी विजेचोय मेळटलो सांगात. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान म्हापसा बाजारातले 45 वर्सां पोरणे बिल्डिंगेचो स्लॅब दिसा उजवाडाक कोसळ्ळो. बरे म्हण बरे, कोणाचो बळी घेतलो ना, पूण दुचाकी आनी 4 चाकी वाहनांचेर स्लॅब पडिल्ल्यान लुकसाण सोंसचें पडलां. पालिका आता तरी गंभीर जातली अशी आज संबंधितांनी उक्तायला. म्हापशेच्या बुरये पेट्रोल पंपा फाटली 45 वर्सां आदली कोचकार केसरकाराची ही बिल्डिंग. मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान भर पावसांत आयज एके वटेनचो स्लॅब कोसळ्ळो. दुसरोय पडपाच्या मार्गार आसा. उजो पालोवपी दळान धांव घेत हुमकळट्यो लादयो कापून उडयल्यो. दुसरे कडलो स्लॅब कापपाक तांकां पालिकेच्या जेसीबीची वाट पळोवची पडली. नेमके कितें घडलें तें जाणा जावन घेवया. पयलीं सुरवातीक 2-4 गुणे पडले सकयल आनी एक विदीन 15 सेकंड्स बाकीचो स्लॅब सगळो कोसळ्ळो. आतां तुमी पळयतात तसो. थंयसर तेजो तो ओनर ऑफ द शॉप आसलो स्पोर्ट्साचो, तो भितर दुकानान गेलो म्हणून ही इज टोटली सेफ. बट अनफॉर्च्युनेटली ह्यो 2 गाडयो आसात पळय, व्हायट गाडी आनी तांबडी गाडी, ती डॅमेज जाली, सिवियर डॅमेज जाली त्यो. आनी ह्यो 3 स्कुटरी आसा पळय त्यो पार्टली डॅमेज जाली. आनी लोक कोण डॅमेज जावं ना, एकट्याकूच मातशे पांयांक कितें लागलें, पण सेफली ही वॉक इन गॉन. सो तो अदमास कितल्यांक हे अराउंड 11:30. आमकां आतां सकाळी 12 जावन 18 मिनटांनी कॉल आयले. तुरंत आमची गाडी टर्नआउट केली आमी. आमचे ड्रायव्हर ऑपरेटर श्री कांबळी बऱ्याच बेगीन 5 जाता तशी तो घेवन येयलो गाडी. वाटेर आमकां ऑब्स्ट्रक्शन मातशें मेळ्ळें, तरी पूण लोकांनी आमकां बरी हेल्प केली गाडये सायडीक काडपाक. येयले आमी भितर. थंय येवन पळयता जाल्यार हांगा 2 गाडी हांगा भितर फसलेले. तो स्लॅब जो पडलेलो वयल्यान 2 गाडयो आसले आनी 2 स्कुटरी आसले. सायडीच्यान ते डॅमेज जाला. आमी वयर वचून पळयलें जाल्यार ते कट करपाक मेळटा काय ना ते पळयलें. आमी वयर वचून गेले. आमचे स्पेशल इक्विपमेंट आसा आमचे हायड्रोलीक, ते हायड्रोलीक घेवन आमी वयर गेले. वयर वयता जाल्यार ते बी आमकां वयर रावपाक थंय डेंजर आशिल्लें. तुमी पळयतात आमचे बिल्डींग सारकी हें जाल्यार डिस्ट्रॉय जाल्ली आसा. सो वयर वचून आमचे फायर फायटर जे आसा तेणी आपले रिस्क घेवन वयर वचून ते वारां आसा ते फिरकल्ले आसले ते कट केले. हायड्रोलीक कटर यूज करून ते कट केल्या उपरांत ते आमी सकयल उडोवन ते क्लियर केला. आतां एक स्लॅब उरला कट करपाचो. सो थंय वयर रावत जर न्ही आमी जाल्यार ते आमी पडपाची शक्यता आसल्या कारणान हांवें म्युनिसिपालिटीच्या मेंबराक कावन्सिलर जो आसा कानोळकर ताका रिक्वेस्ट केला आनी PSIक रिक्वेस्ट केला की आमकां एक आमचे JCB अरेंज कर. ते JCBच्या बकेटान रावन हांव ते कट करूंक शकता. सो हांव आतां वेट करता JCBचे. बिल्डिंग कड्डम जाल्ल्याचे 2018 सावन पालिकेक कळयत आयल्यात. पालिकेन काना मनार घेतले ना ताचे फळ आयज पळोवपाक मेळटा. मुकुंद केसरकारान सांगलें. जाल्यार मेंटेनन्स नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडली. पालिका परत नोटिसो धाडटली अशें नगरसेवक सुधीर कांदोळकरान सांगलें. बिल्डिंगेचे पाके कोसळपा फाटलें कारणय ताणें सांगलें. ज्यो धोकादायक अश्यो बिल्डिंगी आसा ताका आमी नोटीसी धाडल्या वेकेट कर म्हणटा. जो भितर कोण रावता ते तांकां वेकेट कर म्हटलें. आनी अशें आसतना सुद्दां आतां मेन पळय ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसा त्या फुडली सफरी तेतूनय तरी आसतना लोक रावतात. ते गंगा एपार्टमेंट खुबश्यो बिल्डिंगी आसा नोटीसी धाडल्या वेळेवर. म्हणलं आतां ही सुद्दां बिल्डींग जवळ 45 इयर्स ओल्ड तरी बरें हे बिल्डिंगेचो एक पार्टूच पडला, सज्जा पडला. तरी त्या टायमार लोक हांगा आसता. पण हे बिल्डिंगेन चडशी रहदारी नासल्या कारणान ते मेंटेनन्स बिल्डिंगेची जागा ना. पावसान ते तशेंच आसता. बाबा
तेजे वॉटरप्रुफींग करूंक जाय अशें कांय मेंटेन करूंक ना तेका लागून हो भायलो पार्ट सज्ज आहा तो कॉलमेट भितरले लोकांक कॉलमेट पडलो ना थोडे मागीर कोर्टान वयतात थोडे आनी कितें वयतात थोडे आपले आपूण रिटायर करतात आतां परत जे आतां पळय आमी फाटल्या 10 वर्सां तेन्ना नोटीसी घाल्ली तेजे मदीं घाल्लेले आतां परत इन्स्पेक्शन करून परत करपाक जाय आनी आतां हो इन्सिडंट घडलो म्हणटनी आमचे एक्टीव जातले आनी इन्स्पेक्शन करून फुडें कितें करतले हांवूय फिटफट करतलो बाबा अशें जालां म्हणजे फुडें अशें इन्सिडंट एवॉयड करपाक फुडें जमून कशें हानी न जावपाक आमी कशें पण हे जे पडला पळय हे लॅक ऑफ मेंटेनन्स जाल्ले म्हणजे हांगा चडशे गांवांत वयर रावल्या कारणान ते मेंटेन करता आसतले न्ही ताका लागून तो फुडलो क्वेश्चन पडला हेच्या पयलीं तो डॉक्टर रावतालो तेणी दोनदा मेंटेनन्स केल्ले पूण करतात ही बिल्डींग आमी म्युन्सिपाल्टीक अप्रोच केल्ले 2018 की हो बिल्डींग डेंजर आहा तेन्ना मातशें तुमी कितें नोटीस काडून कितें डिमॉलिश करची म्युन्सिपाल्टीक 2018 पासून आमी फॉलोअप करिता म्हणल्यार एकदांच लेटर केल्ले आमी परत फॉलोअप करता कांय काय ते आसा गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. सरकारी काम 12 महिने थांब ही फामाद म्हण. राज्यात अंडरग्राउंड केबलिंगाचे काम नेटान चल्ला. कांय कडेन कामां पूर्ण जाल्यात पूण कांय कडेन कासवाचे गतीन चल्ल्यात. ताका लागून रस्त्याचो सत्यानाश जाला हातूंत दुबाव ना. कुंकळेची अवतिकाय दाखयता आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावत. आता तुम्ही खबर आसा की पावस कॉमेस जालो आणि ह्या पावसा खातीर आतां रस्त्याची किती परिस्थिती आसा ही तुमकां आमी दाखयतात. आज तुमकां आमी कांय कुंकळे मतदारसंघाचे जे रोड आसात हे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर जे डिगींग केल्ले खणले हेंची परिस्थिती तुमकां दाखयतात. ह्या रस्त्या वयल्यान चलत सुद्दां वचपाक मेळटा जाल्यार तुमी दाखोवचे. अक्षरशः लोकांनी आपल्या घरा कडेन शॉपा कडेन वचपाक फोळी घातल्यात ताकी त्या फोळ्या वयल्यान वयचे ना जाल्यार त्या खणा पडोन त्या मातयेंत पडोन हे जातले. आनी हेका जबाबदार जे आसात हे PWD ऑथॉरिटी आसा. आमी इतल्या खातीर म्हणटा PWD ऑथॉरिटी आसा म्हणून कित्याक जेन्ना इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जेन्ना डिगींग करता त्या टायमार तेणीच हे पुरोवपाक जाय आसा आनी हो पयलीं तेच पुरयताले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. पूण आतां खंय तरी ह्या PWDन हो कॉन्ट्रॅक्ट तेंचे कडच्यान काडला आनी आमी करपा म्हूण केला आनी ते करतात. इलेक्ट्रिसिटीचे काम जालें जाल्यार ते रोखडे करता आसले. हांगा आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक दोश दिना आमी दोश दितात तो PWD ऑथॉरिटी आसा तांकां दिता. कित्याक म्हणल्यार PWD ऑथॉरिटी आतां हेंचो टेंडर केन्ना काडटलो ऑलरेडी हांगा केबल घालून काम जालें काबार जालें आनी ते आतां केन्ना करतले. आनी हांगा लोक आतां कितले पडटा ते पळय. हांगा चलत वचपा मेळटा लोक हांगा इतले पडटले की रोड आतां 1 मीटर जाले कडेन आसा आनी लोक जे आसात जे गाडी चलयतात या बायक चलयतात ते सायडीच्यान घेतनात. बरो रस्तो तो 1 मिटरा उरला त्याच रस्त्या वयल्यान घेतात आनी हेज्या खातीर हांगा एक्सिडेंट आतां चड जातले. चोपा मोदे गेलो परस एक काम तेमी चालू केलेले रस्ते पडपाचे म्हणून पायपी गायली पूण ते रस्त्याचे आजू पासून कांयच हालो ते भाशेन लेवलार केले ना. फ्रंट पळय उदक वता जाल्यार तिंगचो येता मुखार तिंगचो ते उदक भोवन सारकें रस्तो मुकोना ना उदक मुकोना. लोक आतां हेजे पळो कितें जालें हेजी जबाबदारी कोण जबाबदारी घेता PWD घेता वेल्थ डिपार्टमेंट घेता कोण घेता ही जबाबदारी कोण घेवपा ना. ते आतां हे हांव मागता कितें गव्हर्मेंटाक घालप आतां फुटायचे तुमी हे रस्ते फोडले ताबडतोब कोण दियाय लोकांक पास येवपासरो ना ते पास येवपाक तुका प्रॉब्लेम कितें लोक वता वयच्या न्ही आतां कॉमेस जालो पावस पयलो सुरवात जाला आनी इन फ्युचर मुखार आहा जाल्यार लोक आतां कोता कितें लोक पटवलो कोणा गाडी मातलो कोणा मातलो कोणा उल मातलो कोण पावतलो कोण पावपाना. हे रातचे व्हेरी व्हेरी डेंजरस नायट टायम पयलीं शिवात्री म्हणटा रातचे कित्याक उदकाचो जागो कोणा ना फोंडकुला म्हूण जागो कोणा. आतां हांव मागता PWD करता आनी कळ्ळें जाता तुमी ताबडतोब हे करचे लोकांक सेफ करचे लोकांक जीव काडप फायना. हे लोक आतां लोक आहा मग PWD आहा मरे आनी लोक जाल्यार PWD आहा लोकां वरवीं चलता न्हू ताका लागून आय रिक्वेस्ट PWD पावता जाता ताबडतोब हे करचे आनी लोकांक मातशें सेफ करचे. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक लहानसो विसव.